एफडीएन मडगांवा होलसेल मार्केटात मारिल्ले रेडीत फॉर्मेलिन सापडल्या उपरांत प्रकरण म्हयनोभर गाजले। अजूनय गोंयकार भायल्या नुस्त्याक हात लावंक भियेतात। मात सरकारान प्रकरण खंयचे खंयच कांयच ना करून निमाणे एफडीएचेर पातयेवन आशिल्ले तशे भायले नुस्तें सुरू केले। आता प्रकरण निमाणे हायकोर्टान पावला। कोर्टान दोनूय याचिका एकठांय सुनावणेक घेतिल्ल्यो। याचिकादार म्हणटात एफडीएक 12 जुलयाक गोंयच्या नुस्तें मार्केटात फॉर्मेलिन लायिल्ले नुस्तें सापडिल्ले। सुरवातीच्या रिपोर्टात मडगांवच्या एसजीपीडीए मार्केटात फॉर्मेलिन लायिल्ले नुस्तें सापडलां म्हूण एफडीएन स्पश्ट सांगिल्ले। उपरांत सांज मेरेन एफडीएन फॉर्मेलिन परमिसेबल लिमिटांत आशिल्ले म्हूण जाहीर केले। नुस्त्यात परमिसेबल लिमिटांत फॉर्मेलिन आसता म्हूण सरकारान कशें आनी कित्या वेल्यान जाहीर केले ताची न्यायालयीन चवकशी जावंक जाय। 2011च्या फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड रेग्युलेशना प्रमाण नुस्त्यात परमिसेबल फॉर्मेलिनाची तरतूद ना। सरकारान याचिकादाराच्या आर्ग्युमेंटाचेर प्रतिवाद केलो। सरकार म्हणटा सुंगटां धरून चडशा दर्यांतल्या नुस्त्यात निसर्गीक फॉर्मेलिन आसता। निसर्गीक फॉर्मेलिनाचें प्रमाण दर किला फाटल्यान 4 ते 40 मिलीग्राम। ताका लागून 4 ते 40 मिलीग्राम फॉर्मेलिन परमिसेबल मानूं येता। सरकारान खबरदारी म्हूण 15 दिसां खातीर नुस्त्याचेर आयात बंदी घाल्ली। आता आयात सुरू। एफडीए अधिकारी आयात नुस्तें चेकनाक्यांचेर तपासतात। आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान गोंय सरकार आनी बाकीच्यांक 2 सप्तकांत लेखी एफिडेवीट दिवंक सांगला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।